Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. The sincere help and service and cooperation given by our Chief Minister, that my attempt in that direction became a success, and I am extending my sincere thanks to the Honorable Chief Minister and conveying my best wishes to him. And until alternate arrangement is made through the process, as the Governor, I am appointing him as caretaker government. Until alternate arrangement is made, I am giving such an order to the हांव सगळ्यात पयली तुमकां सांगपाक सोदतां, भारतीय जनता पार्टीक मॅन्डेट मेळ्ळ्या उपरांत फुडलो प्रोसिजरल सगळो कंप्लीट जावपाक जाय. ताच्या खातीर काल आमी कॅबिनेट घेतली. कॅबिनेटान 2 रेजोल्युशन पास केली. एक रेजोल्युशन जे सगळ्या गोंयकारांचो धन्यवाद मानपाचें रेजोल्युशन, फाटल्या 3 वर्साच्या टेन्युअरान आमकां काम करपाची संदी दिली म्हणून, आनी दुसरो रेजोल्युशन असेंब्ली डिजॉल्व करपाचो. ती दोनूय रेजोल्युशन सबमीट केली आनी आज म्हजें रेजिग्नेशन बींग अ चीफ मिनिस्टर हांवें सबमीट केलें. तें रेजिग्नेशन तांच्यांनी एक्सेप्ट केलें आनी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केल्या उपरांत कॅरटेकर CM म्हणून तांच्यांनी म्हाका अपॉयंटमेंट दिली, वीच इज स्टील द फर्दर डिसिजन्स. एक्झॅक्टली आमची सेंट्रल पार्टी सगळे 4 राज्यांची शपथविधी जावपाचो आसा. 4 राज्यांच्या शपथविधीचेर अजून केंद्रांतल्यान निर्णय जावंक ना. केंद्रांतल्यान निर्णय जाल्या उपरांत रोखडोच 4 राज्यांच्यो डेट्स येतल्यो आनी तेज्या उपरांत 4 राज्यांनी शपथविधी जातली. आनी ऑब्जर्वर आते ही बताएंगे और लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग कंडक्ट करेगा और पटाख से बाकी डिसीजन सब कुछ हो जाएगा.